दुसरी शिकवण आमी आमच्या जिविताक लावंक जाता ती म्हणल्यार मोगाचे भावन भयणू, जेजू म्हणटा कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. जेजू आमकां ल्हानवीक काळजाचो मनीस जावंक आपयता. जिवितांत जायते कश्ट दूख आसात आमच्या जिवितांत, पूण जेन्ना हे कश्ट येता तेन्ना न्हू हसत्या तोंडाचें मुखामळ घेवन आमी वतात आनी व्हडपणान आमी दाखोवंक सोदनात, पूण आमच्या जिवितांत कांयच जायना. ताकाच लागून जेजू म्हणटा कालती जायात आनी मुखार वचात. आपणा भशेन कालती जायात आनी आपणालाय शिकात. तो म्हणटा ही सादी उतरां आमी जेजूची आमच्या जिवितांत लावया. आनी तिसरें, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. कितले कश्ट आसूं दी, कितले त्रास आसूं दी म्हज्या मोगाच्या भावन भयणो, जिवितांत जेजू आमकां समाधान दिताच. आमकां घोडी रोखडेंच जाय तें, आमकां आमच्या जिवितांत रोखडेंच शांती जाय, रोखडेंच हें आमच्या कश्टांतलें आमकां पयस गेलेलें जाय. पूण जेजूचो अमकोच वेळ आसा, तो ताच्या वेळा प्रमाणे तो आमकां दितलो, समाधान दितलोच. आमी ताचेरच भरोसो धरून मुखार वचूंक गरजेचें.